शिरोडा कोंचे कोडार गवो मेल्लो मेळो। गांवचे लोक सांगतात ते प्रमाण तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या एरियातलो गवो ताका गावातल्या कोणेच मारूंक ना। फॉरेस्टात तांचो आंकडो खूपच वाढला आणि तांकां खावपाक जाय तशें मेळना म्हूण ते गावातल्या शेता भाटांनी येतात आणि लोकांक ताचो त्रास जाता। कोणचे गांव हो असो आसा की मदीं प्रायवेट आमची सगळ्यांची भाटां आसात आनी सायडीन सगळी फॉरेस्ट एरिया, मागीर रिजर्व फॉरेस्ट किंवा मागीर तेंचे प्रायवेट आमची प्रायवेट फॉरेस्ट ते रिजर्व फॉरेस्ट। आतां कितें वयर कितें जालां, वयरची सगळी फॉरेस्टाची जी जंगली जनावरां आसात ती आमकां येवन त्रास करतात। त्या प्रमाणे हे जे गावेरेडे आज पळयला, आज काल राती सुमार ताजो मरण जालें हांगा, मेलो तो। नॅचरल डेथ म्हटल्यार ताका कांय कळना, अजून रिपोर्ट कांय येवना। त्या प्रमाणे मागीर सगळे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांकां फोन केलो, त्या प्रमाणे तुमकांय बी फोन केलो, तुमी आयले बद्दल धन्यवाद। आणि हो जो रेड्याचो प्रॉब्लेम आसा तो दिसान दीस हें तांचें पॉप्युलेशन आसा तें वाडत आसा। ज्या प्रमाणे हांगा डुकरां, माकड किंवा खेती हेंचें पॉप्युलेशन वाडलां त्या प्रमाणे तांचें तशेंच आसा। आणि म्हत्वाचें म्हणजे वयर तांकां फॉरेस्टान खावपाक कांय मेळना म्हणून ते आतां आमच्या प्रायवेट भाटांनी येवन आमकां त्रास करपाक लागल्यात। हो जो रेड्याचो जो मृत्यू जाला तो कोणी तांच्या वाटेक कोण वचनात, तो नैसर्गीक मृत्यू म्हणून। फॉरेस्ट कितें म्हणटा आतां, वन खातें कितें म्हणटा? वन खातें म्हणून वन खात्याक आमी एप्रोच जाल्ले की तुमी खंय तरी फेन्सींग हें तें करपाक जाय म्हणून हांगा, कित्याक नाजाल्यार फुडें आमकां भाटां हें करपाक कितें कल्टिवेशन करपाक बरोच त्रास जातलो म्हणून। पण तांच्या कडेन कितें जालां, येदी मोठी फॉरेस्ट एरिया तांच्या कडेन तितली इन्फ्रास्ट्रक्चर ना अजून पर्यंत। पण शक्यतो तांणी सांगलां की आमी हेंच फोर्थ आमी चड जर सिरियस प्रॉब्लेम जालो, सिवियर जालो जाल्यार आमी ताजेर नक्कीच उपाय योजना करतले अशें फॉरेस्टान सांगलां आमकां। मार्केटांतल्यान मांसा खातीर कत्तली गोरवां विकती घेवपाक वा विकपाक बंदी घालपी केंद्र सरकाराचो आदेश सुप्रीम कोर्टान 3 म्हयन्यां भितर स्थगीत दवरला। मद्रास हायकोर्टान हो सरकाराचो आदेश अंतरीम स्थगीत दवरिल्लो। ही स्थगिती देशभर लागू जातली म्हूण सुप्रीम कोर्टान म्हटला। आदेश संविधानीक अधिकारा आड म्हूण मांसाचे कांय ट्रेडर्स हायकोर्टात गेल्यात। सरकार आतां खंय नव्यान सुधारीत अधिसुचोवणी काडटलो। सुप्रीम कोर्टान केंद्राक धपको दितना पशुधन बाजार नियम 2017 3 म्हयन्यां खातीर स्थगीत दवरचो आदेश दिला। सुप्रीम कोर्टान हरकत घेतिल्ल्यान सरकार आतां ह्या कायद्यान बदल करपा खातीर सुधारीत अधिसुचोवणी काडटलो। 30 मायाक मद्रासाच्या मंदुरे खंडपीठान केंद्र सरकाराच्या पशुधन बाजार नेमाच्या नव्या अधिसुचोवणीक स्थगिती दिल्ली। सुप्रीम कोर्टान हो निर्णय फुडली सुनावणी जायसर कायम दवरला। एप्रिल 2017 पर्यावरण मंत्रालयान पशुधन बाजार नियम 2017 अधिसूचित केल्ल्यो। ह्या नेमा प्रमाण कत्तली खातीर गोरवां विकती घेवपाक वा विकपाक बंदी घाल्ली। हातून गाय, बैल, म्हस, रेडो, पाडका, उंटा सारकेल्या जनावरांचो आस्पाव केला। केंद्राचो नेम संविधानीक हक्का आड म्हूण मी ट्रेडर्सांनी आर्ग्युमेंट घाला। सध्या सुप्रीम कोर्टानूय मद्रास हायकोर्टाचो स्थगितीचो निर्णय योग्य थारावन सरकाराचो आदेश स्थगीत दवरला। सरकार आतां ताच्या अधिसुचोवणेन कितें बदल करता ताचेर सगळ्यांचे लक्ष। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कांदोळे स्वताच्या भयणीक फाटली कितली वर्सांच एका रुमांत बंद करून दवरल्या म्हूण दोग भाव आनी दोगा भावजयांक पणजेच्या वुमन पुलिसांनी अटक केल्या। रवींद्र आनी मोहनदास वेरेकार, तांच्यो बायलो अमिता आनी अनिता। बायलांचे साधन कंप्लेन दिल्ली तेन्ना ही गजाल मंगळारा मिडियाक कळ्ळी। रेस्क्यू केल्या त्या बायलेक सुदार घरांत दवरल्या। बुधवारा उसरां चौगांकूय जामीन दिलो। Balansad received an email from citizens of Kandoli that a woman has been confined for last 10-15 years. We took the email, gave it to the police, and we immediately went for rescue of the woman. The police rescued the woman and took her to the hospital. There she was ascertained that she is psychologically fit and has been put in a shelter home. The police have registered an offence for wrongful confinement, and both the brothers have been arrested along with their wives. That's the latest that we have heard about the case, but investigation is on.
घेऊया एक ब्रेक.